तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बरो दीस आवडयता. बाबा भयणीनो, आज आमी नव्या सेवाधर्मीक वर्साक सुरवात दिता आनी ह्या सेवाधर्मीक वर्सा सुरवातेक आदव्याच्या काळान भितर सरतच आमी ही पयली आदवेंताची वात पेटयता. आमची तयारी जेजू बाळका जेजूचे परबेक हेच मनांत आमी आतां ह्याच मनांत हे वात पेटयतना ल्हानशें सुपुल्लें मागणें करुया. बाबा ताचो बापूय अब्राम आदल्या कोरोनांतल्यान जेजूचे पुर्वज इजाक जाकोब आदी जाणी बोरवाशाचो संदेश पुरगटलो. ताचे शिकवणेचो उगडास करून ही वात आमी पेटयता. ताचे उद्देशी देवान प्रितुमेर आसुल्या सगल्या लोकांक आशिर्वाद भोगतलो म्हूण आमी भासावणी केल्ली आमी भोगता. आमी हेच बोरवाशाची मनशां जावंक ह्या वेळार मागुया. तर ह्याच बोरवाशान आतां ही वात पेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन जो आसा, जो आसलो, सदांच आसतलो, ह्या बऱ्या मोगा जेजूची कृपा आनी शांती तुमचे सोबी आसूं. प्रितीवंत भयणी भावानो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारेच्या निमाण्या दिसा आमी पावल्या. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा पवित्र सोबेंत नवेपण हाडुया. जेजून पवित्र सोबा स्थापली ते मेरेन तावन पवित्र सोबा काळा काळान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान नवसरणेची पावलां मारीत आयल्या. जितली पवित्र सोबा नवी जाता तितली ती जिवाळ जाता आनी जितली ती जिवाळ जाता तितलें तिचें मिसांव फळादीक जाता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या आपोवण्यांक आनी कार्याक विस्वाशी रावून व्हडे उमेदीन आनी भक्तीपणान आपलें मुण्यारपण चलयलें आनी पवित्र सोबेंत जायतें नवेपण हाडलें. ताचे देखीन आनी स्फूर्तेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक आयतीं आसून काळा काळान पवित्र सोबा दिता ती दिक्षा आपणावून नवसरणेची आनी नवेपणाची पावलां मारूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भावार्थान आनी खालतेपणान मागुया. आमचे भयणींत आमचे मुखार दवरली कल्पना काळजा मनान घडोवन ह्या मिसाचे भेटेक तयार जावया. सगळे खालतिकायेन आमचे पातक ओळखून घेवन दोनया देवाचे कृपेक उलो मारुया. बरोबर हांव पातकी
सोद पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून आनी दानान चालून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन जावन सांकवार मारीक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा तुवें बसयलेल्या सरवंडराक बऱ्या कोन्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक मेळच्याक आमची काळजां सदांच जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता स्वर्गराज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पयत आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा तूंच आमचो बाप आमचो तारूक हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेलीं आमकां कोडसोरूंक निर्मिताय आनी तुजी भिरांत दोरिना जावं आमचीं काळजां दारून कोरताय. तुज्या सेवकां खातीर तुज्या दायच्या कुलां खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून सकल देंवून आयलोय जाल्यार तुजे मुखार पर्वत गळगळून पडटले आसले. आपणाचेर पातळलेल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी तुज्यो वाटो विसरनान तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कोलपल्ल्या. आमी सोगलीं मेल्लीं कशीं आसल्या. सगल्यो आमच्यो बऱ्यो कोरन्यो मेल्ल्या आंगोसरा सारक्यो. आमी सोगलीं बावलोलीं पानां कशीं जाल्या. वाऱ्या वरी आमच्या पातकांनी आमकां लुटून व्हेलीं. तुका जागृत करच्याक कोणेच तुका उलो मारूंक ना. कित्याक तुजें मुखामळ तुवें लिपयलें आनी आमचे खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां केलीं. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप. आमी माती तूं कुंभार. कित्याक आमी सोगलीं तुज्या हातांचो वावर.
देवाचें उतोरें जबाब तुज्या मुखा मोळाचो पोरसूळ आमचेर पडूं दी. सगळीं म्हणुया तुज्या मुखा मोळाचो पोरसूळ आमचेर पडूं दी. तूं इस्रायेलाचो गोंवली तर आयक आमकां तुज्या मुखा मोळाचो पोरसूळ फांकय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. जबाब तुज्या मुखा मोळाचो पोरसूळ आमचेर पडूं दी. दळबरांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये. सर्गार्थान नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बालगोन सांबाळ. जबाब तुज्या मुखा मोळाचो पोरसूळ आमचेर पडूं दी. तुज्या उजव्याक बसवल्या पुरुसाचेर तुवें बोलीश केल्ल्या मनशाचेर सदांच तूं हात दवर आनी कदींच तुजे सोरशिलीं आमी कोडसरून वेची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब तुज्या मुखा मोळाचो पोरसूळ आमचेर पडूं दी. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजूची क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोबे देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत सगळ्या भांडारांची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर प्रवचनाची आनी सोर जाणवायेची. कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गवाय तुमचे मोदें गोठ रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशेन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें जावंक ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवट पर्यान तीर करून दवरतलो. साने तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्यांक एकवटोवंक आपयल्यात तो देव विस्वासी. देवाचे उतोरे देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. मागो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, चोत्राय दवरात आनी जागरण करात. तुरवेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशिल्ल्या गांवाक वेत्या कोण एकल्या मनशा भाशेन तें
आपले गोरदार सांडून चाकरांनी चोण एकल्यान करूंक जाय तें काम ताच्या हातांत घालून आनी दार राखण्यांक चुत्रायन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घोराचो दोनी केन्ना येतलो, तिनसाना मुद्यानीर वो कोम्याच्या सादार की सकाळीं ते तुमी नोकळोत. नाजाल्यार तो उचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगळ्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाचे न्हू, सेवाधर्मीक वर्साचे सुरवातेकूच आमकां नवेपणान जियोंक उलो कोत्ता. आज सेवाधर्मीक वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार, आनी ह्या आयतारांत आसतना बागयोन फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमची निमाणी तयारी. नवेपणान जियोंक आमकां बागयोन फ्रांसीस शावेर देख. पवित्र सभेन नवेपण येतलें जाल्यार म्हज्या तुज्या जिवितांत पयलें नवेपण येवची गरज आसा. बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिविताचे नोदर घाली. आपल्या जिविताचे ताणें नियाळ केलो. देवाच्या उतराच्या उजवाडाचेर बोळांत ताणें आपलें जिवीत नवसरलें. आनी ह्या उजवाड ताका पाटी धरिना जालो आमच्या गोंयांत. आनी साबार्द उदेलीच्या गांव आमच्या आजयेच्या गांवांनी तो आयलो. आमच्या गोंयांत आमच्या रस्त्यांचेर भोंवून कांपीण घेवन ही नवी पद्दत वापरून भुरग्यांक एकठांय केली, दोतोन शिकयली. तांचे भुरग्यां वरवीं ताच्या घराब्यान भितर सरलो आनी सांगतात की जाणटी नेणटी भुरगीं स्वता आनी उपदेश गायनांतल्यान तोंडपाट करता म्हणटालीं. वावरा जाग्यार आसात, खूंय आसात, हें गायन करीत ती स्वता मानामेंत ती उचारतालीं. पवित्र सभा वेळा वेळार काळा काळाचेर वेगवेगळे पद्दत वापरता. तोच देवाचो बरो संदेश, शुभ संदेश दुसऱ्यांक पावोवंक. बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या लागीं आसलें तें बेस्ट म्हणल्यार क्रिस्त ताणें दुसऱ्यांक दिलो. खरी खुशालकाय ताणें वांटली. आपल्या जिवितांत पयली भोगली आनी दुसऱ्यांक वांटूंक आयलो. आमकां दर एकल्याक तेंच आपोवणी. आमच्या जिवितांतल्यान नवेपण हाडूंक आनी नवेपण वांटूंक. हालींच्या वर्सांनी आमी जायतो मास मिडिया उजार करता. जायत्यो आमच्यो फिरगोजो वो फिरगोजेन रावपी तरणाटी वो दुसरी पासून बरे संदेश धाडटात. आयज सकाळीं म्हाका 2 फिरगोजेचे एडवंट प्रेपरेशनाचे ल्हानशे तोकटे आयले. एक कोणाचो व्हिडियो आयलो. क्रिस्ताक आमी आमच्या साद्या जिवितांतल्यान आमच्या आसात त्यो सवलती घेवन क्रिस्ताक परगट्टा. बरी वस्त. तो दिसा आमी जितली आमच्या जिवितांत नवसोडणी हाडटा तितलें बरेपण पवित्र सभेक येता.
हाच्या पयलें वाचप एक लांबदीक मागणें इजायस प्रवादी देवाक करता. आपल्या गांवांत नवेपण येवंक, आपल्या लोकां मदें नवेपण येवंक. हो लोक आपल्या गांव घरा परतता आनी गांव घरा परतता तेन्ना आपले गांव सगळोच निसणटण जालोलो पळयता. देव मंदीर तांचें सगळेंच मोडून पडलोलें पळयता. आनी हें घडूंक आयलें कित्याक ह्या लोकांन आपल्या जिविताची नवसोडणी करूंक नासली. पाथोक तांच्या जिवितान भितर सरलोलें. देखून ती निर्वाशी जाली, गुलाम जाली, देवा सावन पयस गेली. जेन्ना ती परतून आपल्या गांव घरा येता त्या देवाक आपणा बरोबर रावूंक आपयतात. मळो पिंजून तूं आमचे बरोबर यो. कांय बरे अपुरबायेन इजायस प्रवादी देवाक सांगता, तूं आमचो देव, आमचो तारोक, आमचेशी यो. तुजे वेळीत आमकां खुशालकाय ना. तुज्यानूच आमकां नव्या बोडान भरूं येता, नवी करूं येता. इजायस प्रवादी आपलें जिवीत आपल्या लोकांचे जिविताचेर लक्ष घालता. आनी देव आपल्या जिवितान गरजेचो नवेपण येवंक हें ओळखून घेवन तो देवाक उलो मारता. आयचो स्तोत्रकारूय देवाक उलो मारता, तूं इस्रायलाचो गवंडी, तर आयक आमकां, आमकां तुजी गरज. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलू कोरिंथकारांक सांगता, जेजू बरोबर तुमी ग्रेस्त, कित्याक जेजून च्या पुनर्जीवनपणा वरवीं पवित्र आत्म्याची देणी तुमकां मेळ्ळ्यात. आनी ह्या वरवीं तुमी जैतिवंत, तुमी नवी मनशांक ह्या पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता. कितें बरें करूंक आसा तें तो तुमकां सुचयता आनी बरें करूंक तोच बळ दिता. हाच्या शिव वर्तमानांत आमकां जागृतायेन रावूंक आपयल्यात. शिव वर्तमानांत आमकां देव मंदिराची खबर मेळटा. देव मंदिराचें निसणटण जातलें, सगळें पाड जातलें, पूण देव येता. आमचे सुदीक देव येता. तो आमचो हिशोब घेवंक येता. तो आमचो हिशोब घेवंक येतलो. न्हय आमकां खास्त फावो करूंक, बगर आमचे लागीं दिलां ताची आमी कितले जबाबदारीन वागल्या हाची खबर करूंक. भाव भयणांनो, बागेवन फ्रांसीस फेब्राचे परबेक तयार जातना आमी कोणूच साणो ना जावंक देव आमकां नवेपणान जियोंक आपयता. नवेपण पयले सुवातेर म्हज्या जिवितांत. हांवेंच म्हज्या जिविताची एक धांवती नदर मारची आसा. बागेवन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान एक धांवती नदर मारली, खोर नियाळ केलो आनी ताका आपल्या जिविताची ओळख घेतली. न्हय ताणें पातोक सोडलें, वायट सोडलें, बगर आपल्या लागीं कितें बरें करूंक जाता तें पळयलें आनी पवित्र सभेचो तो आदाराचो जालो. आमकांय देवान जायते भाशेचे गूण दिल्यात. आमची पवित्र सभा आमच्यान ग्रेस करूं येता. म्हाका चित्रां काडपाचो गूण आसा जाल्यार हो गूण म्हजे पवित्र सभेंत वांटूं येता. कसली भाशेची कला आसा ती म्हज्यान ती वापरूंक जाता. म्हजे लागीं बरे भशेन वाचूंक जाता जाल्यार म्हजी वाचपाची सेवा दिवं येता. वेगीं येवचें पडटा, इल्लोसो वेळ घालचो पडटा, म्हूण हांव सोडून दिवंक जायना.
घोडेक म्हजे लागीं बरे भशेन वाचूंक जाता, नियाळ करूंक जाता, समाजाचे प्रश्न आसात ताचेर लक्ष घालूंक जाता जाल्यार म्हज्या बरोबरच्यान घेवन बरो वावर समाजान करूं येता. नवसोडणी हाडूंक म्हळ्यार फकत म्हजें पवित्र पुस्तक घेवनूच बसप, मागणें करपूच न्हय. पवित्र पुस्तकाच्या आदारान समाजान घडटा तितल्याचेर क्रिस्ती नदरेन नदर घालप. भाव भयणांनो, क्रिस्तांवपण आनी क्रिस्ती मन हाचे मदें वेगळोचार आसा. क्रिस्तांवपण घोडेक आमकां वेळ येतोच सिमित्रीन पुरूंक उपकारत. पूण क्रिस्ती मनान जियेता तो मनीस न्हयच ह्या संवसारान पवित्र सभा ग्रेस करता, पूण स्वर्गाराच्यान आपणाक तेवे जोडून घेता. क्रिस्ती मनान जियेता तो मनीस देवान दिल्ली खुशालकाय आपणाकूच धरिना, वांटीत आसा. क्रिस्ती मनान जियेता तो मनीस उपकारी मनीस. देवान आपलें सगळें बरेंपण दाखयलां. फावो नासलेलो हांव, पूण देव म्हजेर पातयला असल्या मनान जियेतलो मनीस. भाव भयणांनो, शेडमळो मनीस देवाक नाका. प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, थोडो गरम न्हय ताका देव उंकून उडयता. शेडमळो मनीस कित्याक उपकारना? आमी उर्बेवंत जावची गरज आसा. देवाचे मिसांव फुडें वेतोय जाल्यार, पवित्र सभा नवसोत्री जाल्यार, हांवूच पर्यंत पयले सुवातेर म्हज्या जिवितांत नवसोडणी हाडूंक पावतलो जाल्यार पयले सुवातेर हांव उर्बेवंत मनीस जावची गरज आसा. हांव मोगान बोललोलो मनीस जावचें आसा देवाचें आनी पयल्याचें. तेन्ना की नवेपण भितर सोदतलें. मोगाचें न्हू. हालींच आमचो सिनड सोंपला. रोमा शारांत जायत्या बिस्पां बरोबर पाप साहेबांत हो सिनड सोंपयलो. आमी ह्या सिनडा खातीर फाटल्या वर्सांनी वावुरल्या आमचें मत वांटूंक. जायत्यो नव्यो वस्तू आमकां पळोवंक मेळटल्यो. त्यो मानून घेवंक हांव आसा गाय तयार. हातूंय नवसोडणी आसा. पवित्र सभा काळा काळार वेगवेगळ्या प्रश्नांक पळोवन, वेगवेगळ्यो गरजो पळोवन नवसोदता. पापसाहेब म्हणटा, आमी परतून जेजूच्या संदेशाचेर लक्ष घालूंक जाय, जेजूच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक जाय. थंय थावन नवेपण उपजोन येतलें. थंय थावन आमकां नवी दिशा मेळटली. ही नवी दिशा घेवन जियोंक आमकां करपा जाय. आमचो एक्सपोजिशन येतलो, आमी ताची तयारी करता. 10 वर्सांनी जाता एक कार्यक्रम कसो न्हय. हें एक्सपोजिशन भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जातलें. आमकां मिशनरी मन आमच्या जिवितांत कोचोवंक, आमी क्रिस्ताचे बरे परगटणार जावंक, उगडास करूंक. ताचे उपरांत 2025 आमकां आनीक एक वरस, खिरीत वरस, कुरपेचें वरस पाप साहेब परगट्टलो. 2000 वर्सां उक्तें जाल्लें आमकां खिरीत कुरपेचें वरस. आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून नवीं पावलां मारूंक पवित्र सभा आमकां खिरीत करपा दितली. हीं वर्सां, हीं 3 वर्सां आमकां खिरीत कुरपेचीं वर्सां जातलीं. आनी ह्या वर्सांनी खरीच बरी तयारी करुया. आमची गोंयची पवित्र सभा खरीच ग्रेस जावंक, मिशनरी जावंक. आमचे जबाबदारी आसले मनीस वेगवेगळे भाशेची तयारी करतात, वेगवेगळ्या भाशेची मांडावळ घालतात. ही मांडावळीक उक्ती रावया. आनी न्हयच एक कार्यक्रम कसो ही 3 वर्सां जावनी, बगर आमी उदीक आनी उदीक आमच्या देवाशी पावतली मनशां जावंक, खरी खुशालकाय वांटतली मनशां जावंक, नवेपण आमच्या जिवितांत आनी आमच्या सरभोंवतणी वांटतली जावंक. ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां सगल्यांक देवाची कृपा मागुया.
उबी रावया आनी आमचो भावार्थ ह्या वेळार पुरो करूया. सोत मानता हांव देवाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी सांबाळलो, आंकवार मारी ताय सोलमलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका खुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजवाड बसला, थंय ताण जिवे आनी मेल्यांची मोजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबीत, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आमच्या दोयाळ बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेंत नवेपण हाडूंक वावुरतना नव्या आनी आधुनीक उपायांचो वापर करून क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया. दोयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट दवर. राजकारभार चलयतल्या क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ली जुट्टी सोर पदवीदार देवाचें देणें म्हूण जाणो जावन आपलो कारभार विस्वाशीपणान, जागृतायेन आनी ल्हानवीकपणान करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट दवर. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक सदांच आयती आसूंक आनी ताच्याच प्रेरणा जिविताची नवसोरणी जोडून काळा काळार पवित्र सोबा दिता ते दिशेन नवेपणान पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट दवर. बागिवोन फ्रांसीस शावेरान माप मेज नासतना पवित्र सोबेची सेवा केली आनी सोबेत नवेपण हाडूंक ताणें आपलो जीव सोरयलो. ताचे देखीन आनी स्फूर्तीन पवित्र सोबा सुचयता त्या नव्या आनी आधुनीक उपायांचो उपयोग करून आतांच्या काळाक उपकारता ते भाशेन बरी खबर परगटूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट दवर. बापा मोगडा तुज्या मुखार दवरलेली मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजे पुरते पूत धुवो आमी जावंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गुपीत दुकां, आमची आवडे, आमची काळजां, हे तुकाच भेटयता दुनिया. तुजी भेटी बरी सगळी जावंक आमी मोड्याचे गोडके. तशें जावंक सोऱ्याचे नेमे, हेच गुटगुटीत आमची यावे. तुजी भेटी बरी सगळी जावंक आमी मोड्याचे गोडके. तशें जावंक सोऱ्याचे नेमे, हेच गुटगुटीत आमचे यावे. म्हज्या भावा भणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपयदा देवा पाक मानता दुसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सोबेच्या आदावाक सोबीस मोर मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोंपोवन दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचे वरवीं सासणाची चळवण जोडूंक आमी पावशें कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनीसपण घेवन पयलेच पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी सासणीक थारोवणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवतां बरोबर सर्गीच्या सो दरबाऱ्या सांगाती चे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणेची काज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे तुजी कुडल रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर तांकां
आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागीबोवन दवरून दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सर्वंडरान शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाखातांतली वाटाय. कित्याक जागृती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता ते तुज्या दोमदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण चे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी कुशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी कुशलकायेन शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. चाखून घेयात आनी पडयात सोमी कितलो मोवाड गोड. ताच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कुमिन्यांव घेवंक दोनूय बाजांनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतल्या आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesus,
आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शेवलोल्या जेजूची आसणे आमी अणभवुया आनी ताका आमी दिनवासूया. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतऱ्या देण्याक लबदूंक तूंच आमकां शिकय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नवीन. सगळीं बसूया. आयची मिसाची बॅट सोमरमल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री क्लिफर्ड कास्तेलिनो हाका आमचे दिनवास. तशेंच ताशा हाच्या फुडाऱ्याकाल गायनाची मांडावळ करतल्या सेलेस्टियल वॉयसीस हांकांय आमचे दिनवास. आयज बागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 9वो दीस. मिसाचो वेळ हे पोरी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 12:15, 3:30, 5 and 6:15 इंग्लिशीन जातोलें. फेस्ताच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळची 3:45, 5, 6:15, 7:30, 8:45, 10:30 जे परबेचें मीस जातोलें. तेच पोरी सांजेच्या वेळार 1, 2, 3, 4, 5 आनी 6 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन वचून करूंक जाता सकाळचे 5:30 ते 11 मेरेन. फाल्यां कुमसारां आसचें नात. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटाची तेस्कार वो कंट्रोल रुमान तुमी दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. सकाळीं ते 2 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची भजवण जातली. तुमी थंय वचून जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भक्तीपणी भाग घेतल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आयचो दीस लिटर्जिकल एपोस्टोलेट हाचे पासत भेटयल्लो. ह्या खातीर ह्या खात्यान वावुरतल्या दर एकल्या पासत आमी मागुया. सांगला ते भाशेन आयज सांजे कुमसारां आसची नात. आयज पुर्तुगेज भाशेन 11 वाजता मीस आसतलें आनी तशेंच 12:15 यात्रेकारांचें मीस आसतलें. 5 तारखे डिसेंबराचे मंगळाराक मिसां हे परी 6, 7,
8 आणि 9:15 इंग्लीश भाशेन. सगळीं आमी उबी रावया. Sorvespor तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर्बयदाद देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. नवेपणान जियोंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नव्यानाचे मागणे सांगातान आमी करूया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्ला आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती कोत्ता. सोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विणवणेन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन.